मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ता गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मी. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आताची विवेकानंद भट्ट ताणें तागेल्या वक्तव्यांतू शिष्य स्वाम्यानं आपल्याला गुरुवर्य स्वामी बद्दल अभिवंदना करता म्हणून ताण प्रार्थना करून घेतल्या, विनंती करून घेतल्या. किंतु ताणें विनंती करना जाल्यार वैकेची आम चलता आशिल्लें, ताणें प्रार्थना करना जाल्यार वैकी चलता आशिल्लें. कित्याक की म्हळ्यार ज्या स्वाम्यान आमकां उपकार केले, ज्या स्वाम्यान आमकां एक गौरव दिलें, ज्या स्वाम्यान आमकां स्थान दिलें, ज्या स्वाम्यान आमगेलें पोषण केलें, ज्या स्वाम्यान आमगेले संस्कार दिले, ज्या स्वाम्यान आमकां शिक्षण दिलें, त्या स्वाम्यालें अभिवंदन करचें, गुणगान करचें आम कोणाले विनंती वैके नाका, कोणाला प्रार्थना वैके नाका. आमगे अंतिम श्वास उरे पर्यंत तांगेले आमी अभिवंदना करत उरताची, तांगेले उपकाराचें आमी स्मरण करत उरताची, तांगेले केन्नाही आमी मनांत भावचित्र पळयता उरताची. हें आमगेले खंडितही. आमी पूर्वाश्रमांत आसतना आमकां इतले गुरुभक्ती जावं देवभक्ती हे आमकां तितले परिचय नाशिल्ले. आमकां पूर्वाश्रमा नंतर आमी केन्ना स्वामी मठा आयले अशीची पूर्वाश्रमाचें आलोचन केलतना आज आमी कितें हांगा घेवन पावले कितें रे आमकां तेन्ना कळ्ळें. आमी गुरुले दये निमित्त, गुरुले आशिर्वादा निमित्तान, गुरुल अनुग्रहा निमित्तान आज आमी हांगा घेवन पावल्या म्हणून आमकां आश्रमा नंतर म्हळ्यार आमी मे 30, 2014 आमी पर्तगाळी मठाक प्रवेश घेतले. थंय आयिल्ले नंतर थोडे 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 शिक्षण आमकां प्राप्त जालें तशीची आमकां कळून आयलें की आज आमी पर्तगाळी मठा येवचें मूल कारण कशें की म्हळ्यार स्वामी कारण म्हणून. कशी की म्हळ्यार आमी पूर्वाश्रमांतू आमी जन्म जाल्ले आमगेले कासरकोडांत. तेन्ना वास्तव्य गोपाल कृष्ण देवस्थानांत आशिल्लें आनी त्या गोपाल कृष्ण देवस्थान स्वामीले आडलितांतू येता तें म्हणजे स्वामीले अनुग्रह तेंतुल्यान आसा. म्हळ्यार आमगेले जन्म खंय जाले, प्रथम जन्म आमगेले खंय जाले, आमगेले वास्तव खंय आशिल्लें ते स्वामीले अनुग्रह आशिल्ले तशें गोपाल कृष्ण देवस्थानांत. ते जाले करून एका वर्साक स्वामीले अनुग्रहा निमित्तान बेळगांवांक वास्तव करता तशें एक भाग्य मेळ्ळें. बेळगांवांत खंय म्हळ्यार स्वामीन बांदिल्ले तशें सभागृहांत आनी त्या सभागृहा नांव कशें की म्हळ्यार स्वामील नांवाचें सभागृह म्हणून आसा. आमी केन्नाही कॉलेजांत जावं स्कुलांत जावं आमगेले एड्रेस बरोवचो आसल्यार तें नांव बरोवंक आशिल्लें. सभागृह स्वामील नांवार तें सभागृह बरोवंक आशिल्लें. आमी 10th स्टँडर्ड पर्यंत आमगेले PUC आमगेले इंजिनियरींग कॉलेजाक एड्रेस बरयतना हेची एड्रेस बरोवन 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 आज त्या गुरुले नांव बरोवन आज आमी ह्या स्थानार येवन पाविल्ले आसात. त्या न्हयशीची आमी पूर्वाश्रमांत अशी उलयत आशिल्ले घरचे लोकां लागीं की एक व्यंग टायप उलयत आशिल्ले की म्हळ्यार तुमकां कुट्ट लोकांक 2 नांव आसा, आमकां एक नांव आसा म्हणून आमी अशीच एक उलयत आशिल्ले. म्हळ्यार तांगेले पयले घराचें एक नांव आशिल्लें, बायलांक कुटूंब म्हळ्यार पयले तांगेले कुळाराचें एक नांव उरता, कडेन आयिल्ले नंतर बामणाले एक नांव उरता. म्हाजे चेडूमांक केलो पंता बापसूल नांव दवरिल्लें उरता. त्या बापसूल नांव आपूच्या जायना म्हळ्यार कितें आनीक नांव दवरिल्लें उरता. अशी निमित्तान घर चुटू लोकांक 2 नांव आशिल्लें, आमकां एक नांव आशिल्लें. आमी केन्नाही उलयत आशिल्ले तुमकां कुठं 2 नांव, म्हाका एक नांव म्हणून आमी सांगत आशिल्ले. आनी त्या सांगिल्ल्याची देवान आयकून घेतलें उरतालें. आमकां आतां पळया पूर्वाश्रमा एक नांव, आश्रम जाले नंतर एक नांव म्हणून देवान अनुग्रह केलें. म्हळ्यार हे एक घटना आमगेल्या जिवनांत घडिल्लो आसा. हें उठून आमकां पयलीं कळनाशिल्लें. आमी केन्ना मठा आयले, मठान थोडे थोडे शिक्षण ग्रहण करत गेले तशीची आमच्या उठूची एक स्मरण आयतना आज आमी कितें हांगा घेवन पावले कारण कशें की म्हळ्यार आमगे जन्मांतल्यान आमी
परतगाळी मठा येऊपर्यंत स्वामेल अनुग्रहची आसा. जन्म आयल तनपळ्या ते गोपाल कृष्ण देवस्थान स्वामेल आडलितांत आसा. नाजाल्यार बेळगांव शाखा मठ कसन आसा ते स्वामेल नावारी आसा. सो आमगेल वास्तव्य आमगे जीवन स्वामी देवान आमी बरयतानाची आमगेल हांगा ललाट रेशेन तूं बरोवन जालें की तुमी स्वामेल मठाक वचून पावताले म्हणून एड्रेस तेन्ना बरोवन जावन गेले. पहिले जन्म आयल तेन्ना स्वामेल आडलितांत आशिल्लें तशें गोपाल कृष्ण देवस्थान. मध्यंतर आमगेले यौवन काल कसन आसा ते स्वामेले शाखा मठांत व्यतीत जाले आनी उर्वरीत कसन काम आसा ते उठूची स्वामेले अध्ययन स्वामेल अंडर जाता आसा. म्हळ्यार देवान येतानाची लिखीत बरोवन जाले. अशें आसतना स्वाम्यान आमगेले कितें बरे उपकार बरे संस्कार दिले. आमी खाली माती जावन घेवन आशिल्ले, खाली माती. त्या माती हाण घेवन ताका उदक घालून घेवन ताका समहद करून घेवन ताका एक आकार दिवन ताका एक पेंट करून घेवन अशी एक बरे स्थानार दवरलें आसतना लोक आमकां गौरव करतात. आनी त्या गौरव दिवचें मूल कारण म्हळ्यार आमगे प्रिय गुरुवरे स्वामी. आमी केन्नाय सांगताची की हे शरीर कसन आसता गेलें ते परोपकाराय इदम शरीरम म्हणून आमी केन्ना सांगताची. 66 देवस्थान आमगे नॉर्थ केंद्रांत आसात. ते सर्व आमगेले सारस्वत समाजाक संबंध पाविल तसं देवस्थान ते 66 आता डिनोटिफाय जाले. आनी केलो देवस्थान आसात ताकवेके स्वामी प्रयत्न करता आसात. स्वाम्यान कितें ते प्रयत्न केले की म्हळ्यार स्वाम्याक आश म्हणून स्वाम्याक जावका म्हणून अर्थान की आमगेले खंयचेय सारस्वत देवस्थान आसाची ते सरकारान हस्तक्षेप करचे ना म्हळ्यार कितें एक उद्देशान स्वाम्यान ते एक जबाबदारी आपल्या हातान घेतले की थंयचे आडलित वेवस्था जावो नाजाल्यार थंयचे बाकी कशेंय वेवस्था जावो ते कशेंय आपल्या अंडर येवका म्हळ्यार कितें न्ही. सरकारान हस्तक्षेप येवचे नाका. फाल्यां आनी कशेंय तरी तोंद येता. तुमकां एक गुरू म्हळ्यार आसा तांगेले मार्गदर्शनारी आमगेले देवस्थान चलता म्हळ्यार एक ध्येय उद्देश दवरून स्वाम्यान ते एक कार्य धोरून स्वाम्यान ते डिनोटिफाय करून घेवन आज ताका एक स्थान मानले. ते उठूची निस्वार्थ खाली समाजाचे काळजी निमित्तान तांणी केलें तसलें काम. तातून हे परोपकार लोकांक बरे कितें स्वाम्यान हें केलें तसलें कार्य. त्या न्हयशीची तांकां आमचेर कितलो मोग आसा म्हणून घेवन आमी अनेक पंत सांगेता. आमगेले पूर्वाश्रम आमगेले म्हालगड स्वामी अर्थात आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तांगेले यौवन कालाचेरी म्हळ्यार आमगेले वय कितलो आसा त्या कालाचेरी तांणी एक पंता घोड्यार बशिल्ले. तेन्ना घोड्यांनी सुमार आशिल्ले मठांत म्हळ्यार संचाराक कितें घोड्यांनी जावका आशिल्ले. पद्मनाभ तीर्थ स्वामी मठाधिपती शिष्य आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी. एक दिवस इंदिराकांत तीर्थ स्वामी उमेद न्ही म्हळ्यार आमगेले तसर वय तेन्ना उमेद आशिल्ले. तांणी घोड्यार चडले. खंयची एक लगाम तांणी लागील तशी जाले घोडो उडून मुखार वचचे लागले आनी आमकां बशील ना समाची. तांणी त्या बशी एक रभसाक खंयची लगाम खंयची चुकले ते घोड धांवचे लागले. धांवता तेन्ना व्हड रान तेन्ना बिल्डींग व्हड 60 फीटार रोड अशें कांय नाशिल्लें. तेन्ना उठून झाड आशिल्ले निमित्तान ते झाडाचे एक कसन शाख आसा ते सकल पर्यंत येता आशिल्ले म्हणजे तोंडाले पर्यंत येता आशिल्ले. ते घोड्यान कसन केलें की म्हळ्यार स्वाम्याक ते राना वाटेत घेवन गेले. ते झाडाची उठोस पळय स्वाम्याक आनी लागता. अशी जाता कडेन लास्ट खंय घोड्यान स्वाम्याक खंय राबयले. कडेन तो माउथ कोण उरता म्हळ्यार घोड्याले रक्षण कोण करता ताणें हे विशय आमगेले म्हालगड स्वाम्याक सांगले. आनी म्हालगड स्वाम्यान कसन केलें की म्हळ्यार आमगेले उमेदाक आनी परत घोड दवरले म्हळ्यार आनी असेल खंयचे तरी जगता त्यातून तांणी घोडे विकून सोडले. अशी आमगेल कसन की म्हळ्यार आमगेल प्रिय गुरुवर्य स्वामी कसन करता की म्हळ्यार आमकां थोडे येवचे की 5-10 निमिश वेळ जाता. म्हळ्यार आमगेले एक खंयचे दुरुस्त कार्याक आशिल्तना आमकां एक स्वाम्याल एक स्पिडाक आमकां एक 5-10 निमिश वेळ जाता. स्वामी कसन करता की म्हळ्यार आंबनी आयल म्हळ्यार तांणी तासून दवरून घेवन वताची. कितें की म्हळ्यार शिष्य स्वामील उमेदीक खंय तरी च्या तांगेले हाता लागता म्हळ्यार कितें स्वाम्याची आंबे तासून घेवन दवरून घेवन वताची. म्हळ्यार शिष्य खंय तरी उमेदान ते काडटाना तांगे गोटा खंय तरी लागता की म्हणून घेवन अशें एक आलोचना अशें एक प्रिती ताणें आमचे दवरला. आमकां कोतच आमी केन्नाय ही व्यक्त केलें ना किंतु आज आमी ते व्यक्त करता आसाची. म्हळ्यार अशी एक प्रिती विश्वासू
स्वाम्यान आमचेर दवरून घेतिल्लो आसा आनी हे एक प्रिती विश्वास आशिल्ले निमित्तानची आमकां ही एक स्फूर्ती आमकां ही म्हालगड स्वाम्यान आमगेले पद्मनाभ तीर्थ स्वामी तांणी 36 वर्ष शिष्य जावन घेवन उरले 36 इयर्स 42 वर्ष तांणी शिष्य जावन घेवन उरले आनी आमगेले परमेश्वरी गुरुवर्य तांणी 36 वर्ष शिष्य जावन घेवन उरले हे परंपरेच्या इतिहासान तू खाली शिष्य जावन घेवन आपल्या गुरुल सेव केलं तसं भाग्य असेल कमी असत परंतु पद्मनाभ तीर्थ स्वामी आणि आमगेले परमेश्वरी गुरुवर्य स्वामी हे दोन स्वामी आपल्या गुरुले अंतर्गत जावन घेवन तांणी शिष्यत्व स्वीकार करून घेवन 42 वर्ष तांगेले सेव केल्लो आसा एक कडेन 36 वर्ष सेव केल्लो आसा आनी तसले एक भाग्य देवान आमके अनुग्रह केलो गुरु उठलो का मेळटा किंतु असल एक गुरु जे म्हालगड्याले खंयचेय तरी एक कार्य तांकां करचें जालना ते कार्य करचे तसले एक स्वभाव आशिल्लो तसो स्वामी आमकां गुरु जाल्ले एक भाग्य म्हणून सांग कित्याक की म्हळ्यार आमगेले संपूर्ण मठ परंपरेंतू अनेक स्वाम्यान अनेक कडेन चातुर्मास केले किंतु तीर्थ क्षेत्रांतू चातुर्मास केले तसले स्वामी म्हळ्यार आमगेले स्वामी कित्याक की म्हळ्यार काशींतू 3 पंथ चातुर्मास अयोध्यांत 1 पंथ चातुर्मास पंढरपुरांत 1 पंथ चातुर्मास बद्री क्षेत्रांत 2 पंथ चातुर्मास अशी तीर्थ क्षेत्रांतू चातुर्मास केले तसले हेगळीक कोणाक तरी आस म्हळ्यार ते आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक मात्र आसा ते इथम प्रथमरो आनी तांणीची हे एक परिपाठ करून घेतलेलो आसा आनी येवचे आसा मुखार आनी कितें तीर्थ क्षेत्र येता म्हूण आमकां कोतना तांगेले संकल्पांत आसा आनी ते संकल्प तांगेल्या हातान जावची तशी देवान अनुग्रह करता त्या नेशीची आमकां गुरु कित्याक आमगेल्या जिवनांत जावका म्हळ्यार कितें एक सान दृश्टांत सांगिल्लो आसा एकलो व्यक्ती श्री कृष्ण परमात्माले संदर्शन करता श्री कृष्ण परमात्माले संदर्शन केलतना तो एक चित्रकलाविद उरता चित्रकार उरता तो कृष्णाले स्वरूप पळयले फुडें तो चित्रकार कसं सांगता की म्हळ्यार तुगेले हांव एक चित्र सोडयता हांव चित्र तशी तू कशी आसा तशी हांव सोडयल्या रे हांव कसं सांगता तें तूं दिवका म्हणून घेवन तो चित्रकार एक कंडिशन घालता श्री कृष्ण परमात्मा सांगता जायत तू मागेले कशी आसा तशी चित्र सोडय हांव तें पळयले नंतर तू कसं जावका हांव तें तुका दिता म्हणून घेवन सांगता श्री कृष्ण परमात्मा तो चित्रकार सोडयता वता सोडयता तोंडा भाग सोडले नंतर गळ्या भागाले घेता कडेन हृदय भागाले घेता अशी येता 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 हांग श्री कृष्ण परमात्मा आपणाले स्वरूप थोडे चेंज करत वता अशी तो सोडयता वता कडेन अंतिम केन्ना श्री कृष्ण परमात्मा दाखयता तेन्ना आशिल्लें स्वरूप आनी चित्रांत आशिल्लें स्वरूप व्यत्यास आसा हे चित्रकाराक कळताची ना कितें कशी जाल्लें म्हणून परत अनेकदा अभ्यास येता अनेकदा तशी चित्र करता श्री कृष्ण परमात्मा तशी खेळ करता आणि तो परत दाखयता श्री कृष्ण परमात्मा काही व्यत्यास येता अशी अनेक पण केले नंतर ताका बेजार येता बेजार येवन घेवन तो एक खंयची एक झाडा मुल्ल्याक बशिल्लो उरता तेन्ना वाटेर एक गुरू एक संतू महाराजू येता आशिल्लो उरता तेन्ना हागेले उदास दुःख पळोवंक घेवन त्या झाडा लागीं पळोवंक घेवन ताका विचारता कित्याक तूं अशी दुःखीत जावन घेवन बशिल्लो आसा कसन कारण म्हणून अशी जाल्यार श्री कृष्ण परमात्माले हांव चित्र सोडोवचें गेल्लो 5 निमिश तें चित्र सोडून दाखयतना थंय आशिल्लें स्वरूप चित्रांत आशिल्लें स्वरूप व्यत्यास जाता आसा कसनय करचें जायना म्हाका कसकीची जावका जाल्यार आनी ते श्री कृष्ण परमात्माची दिव्यत तर म्हाका कशी करची म्हणून कळतना म्हणून घेवन तो व्यतीत जाता तेन्ना तो महाराज कसं सांगता म्हळ्यार हांव तुका एक वस्तू दिता ते वस्तू तागेले द्रावोर घेवन दवर तेन्ना तुका तूं कसन जावका पळय श्री कृष्ण परमात्मा तुका दिता म्हणून घेवन तो संत सांगता हो त्या वस्तू घेवन श्री कृष्ण परमात्माले वता आनी ते यद्रा दवरता त्या यद्रा दवरले नंतर श्री कृष्ण परमात्माक स्वरूप चेंज करचें कळना ते वस्तू कसन की म्हळ्यार कानोडी ते कानोडी श्री कृष्ण परमात्माले यद्रा घेल तक्षण
त्याची स्वरूप प्रतिबिंब ते कान्होडीचेर येता. आतां पळय हांव तुगेलें स्वरूप सोडून दाखयलें म्हणून अशी ताणें दाखयले नंतर श्री कृष्ण परमात्मा आश्चर्य जालें. हे तुका कोणती एक व्यक्तीन सांगलें, एकलो गुरू नाजाल्यार एक संतान हे तुका उपदेश केलो उरतालें, ताणें उपदेश केले निमित्तान तूं हे कान्होड घेवन आयलो म्हणून न्हू श्री कृष्ण परमात्मा सांगता. म्हळ्यार गुरू आसल्यार कशी आमकां एक मार्गदर्शन मेळटा, कशी आमकां ताजें बऱ्यापण जाता म्हणून न्हू आमकां त्या ह्या एक दृश्टांतान आमकां पळोवंक येता. अशी अनेक उदाहरणां आमच्या जिवनांत आमकां पळोवच्याक मेळटा. आमकां गुरून केन्ना सांगलें आमी स्वावलंबी जिवन जगता. आमगेले स्वावलंबी जावन घेवन असल्यार मात्र आमगे जिवनांत आमी मुखार सुचे जगता म्हणून न्हू आमी केन्ना स्वामी सांगत उरतात. स्वावलंबी जीवन हे उत्तम जीवन, कोणाचेरय निर्धार कोणाचेरय आमी आधार जावन घेवन उरल्यार आमगे केन्नाय जीवन मुखार वचना. आमी स्वावलंबी जावन घेवन उरता म्हणून केन्नाय आमकां तांणी सांगत उरतात. गुरु गीतेंत वैकेची सांगिल्लें, समाश्रयेत गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वकं निक्षिपेत सर्वभारांश्च गुरोः श्रीपाद पंकजे म्हणून सांगिल्लें. आमी गुरु लेगीत कशी आश्रय घेवका, गुरु लेग कशी आमी आचरण करका, तांगेले कशी व्यवहार करका म्हणून न्हू ते गुरु गीतेन सांगिल्लें. समाश्रयेत गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वकं, पहिले त्या गुरुचेरी विश्वास उरकाट, महाविश्वासपूर्वकं निक्षिपेत सर्व भारांश, आपले कसने भार असल्यारी त्या गुरुले पादचरणाचेरी आमी ते सर्वही थंय दवरून घेवन तांगेले विनंती करता म्हणून न्हू गुरु गीतेन सांगलें. त्या नेशीची गंगा पापम शशी तापम दैन्यम कल्पतरुस्थता तापम पापम तापम च दैन्यम च हंती संतो महाशयः म्हणून सांगिल्लें आसा. गंगा नदी आमी स्नान केलें म्हळ्यार आमगे सर्वही पाप नाश जावन घेवन वता. गंगा नदीन स्नान केलें. आतां संध्याकालीन समयाचेर चंद्रोदय जालें म्हळ्यार आमकां शीतलता म्हळ्यार एक थंडसाणी आमकां मेळटा. कल्पवृक्ष आशिल्ल्या निमित्तान आमगेलें दैन्य म्हळ्यार आमकां आहाराचें कसलें परत कसलें आसल्यार कल्पवृक्ष आशिल्ल्या निमित्तान धान्य की नाजाल्यार फलवस्तू की त्या आश्रय जाल्ल्या निमित्तान आमगेले कसलें एक आहार आसा ते निवन वता. किंतु पापम तापम च दैन्यम च हे तिनीच कसन आसा. गंगा खाली पाप नाश करेत, थंडसाण दिवचें जायना. चंद्र थंडसाण आमकां दिवेत, पाप नाश करचें जायना. कल्पवृक्ष आमगेले दैन्य आमगेले आहाराचे कोरत कसन आसा ते नाश करेत, किंतु पाप नाजाल्यार ताप दिवचें जायना. अशी एक एक गंगा चंद्र आणि कल्पवृक्ष हे एक एक वस्तू मात्र प्रदान करेत, किंतु स्वाम्याक आश्रय करून घेतलं म्हळ्यार पापम तापम च दैन्यम च हंती संतो महाशयः. पाप आणि ताप आणि आमगेले दैन्य कसने असल्यार ते एकमेव स्वाम्य नाश करेत म्हणून न्हू एक सुभाषितांत सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार अशी एक गुरुले गुणगान आमगेले पुर्वजांनी वैकेत केल्लें आसा. त्या नैशीची स्वामी आमकां केन्नाहीची दुसऱ्यांक सांगतना आमकां तांणी संबोधन करून सांगतात. कित्याक की म्हळ्यार आमकां एक शिक्षण जावो, आमकांही मुखार चलून व्हरचें आसल्यार एक शक्ती येवो, सामर्थ्य येवो, अशी आमकां संबोधन करून घेवन ग्रस्तां सांगतात. कित्याक की म्हळ्यार डायरेक्ट ग्रस्तां सांगनात, स्वामीन डायरेक्ट उलोव येता, किंतु तांणी आमकां आपयतात. आमकां आपूण घेवन बसकार सुन घेवन तांकां सांगत तांणी आमकां हाय करून घेवन तांणी सांगतात आयकून घेवची, तुमच्या बऱ्यापणा येतात म्हण. अशी म्हालगड लेखो कशी आपणाले मुखावेल लोकांक कशी मार्गदर्शन करता म्हळ्यार कितें एक निदर्शन. अशी डायरेक्ट सांगचें जायना. शिश्याक एक डायरेक्ट उलोवच कशी म्हळ्यार एक उरता, किंतु तेन्ना स्वामी कशी करता की म्हळ्यार आपल्या ग्रस्तांक सांगताची तांणी आमकां वैके उपदेश मार्गदर्शन करतात. अशी स्वामीन अनेक गुणगान अनेक चरित्रे आमकां जिवनांत शिकच्या मेळटा. आतांची विवेकानंद भटान सांगलें की आमगेले पूर्व इंदिराकांत तीर्थ स्वामीले तांगेले संकल्प कसन आशिल्ले ते आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी अयोध्यान वचून चातुर्मास करून
तांगेल एक संकल्प परिपूर्ण करून घेतलाय. त्या न्हयशीची औंदू वर्साच कसं नाही चातुर्मास असा, ते चातुर्मास न्हयशीची एक स्वाम्याला एक संकल्प परिपूर्ण म्हणून सांगितलं. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले तांगेले गुरुवर्य अर्थात आमगेले परम गुरुवर्य स्वामी तांक एक जिवनांतू एक बद्रींतू एक तीर्थयात्रा जावका म्हणून मात्र मनाशे. तीर्थयात्रा म्हळ्यार एक 5 ते एक 10 दिवस पर्यंत मात्र उरता, ताजे किंता चड. किंतु स्वाम्यांनी ते ताजे किंता चड जावन गेलो थंय चातुर्मास करून गेलो. तांगेले कसन एक संकल्प आशिल्ले ते सर्व ही पूर्ण करून गेलो. आमकांही एक तांणी एक मार्गदर्शन करून दाखयलें. अशी स्वाम्यान आमकां अनेक रितीरी अनेक विशयाचेर आमकां तांकां मार्गदर्शन केलें. त्या न्हयशीची आमकां एक स्थान मान गौरव दिवन गेलो. आज हे एक अवकाश करून दिले. आमकां आश्चर्य जाता आज आमी हांगा येवचें कारण कसन की म्हळ्यार हांणी केलें तसलो विलंब. कित्याक की म्हळ्यार 50 वर्ष जाल्या नंतर ताणें आश्रम दीक्षा दिले. एकदा ते 40 वर्षा नंतर दिले असल्यार आज आमी ह्या स्थानार उरनाशिल्ले. तांगेले विलंब केले निमित्तान आमगेले हांगा येवन पाविल्ले आसा. आनी त्याचीच विलंबानाची केलोपंत सांगताची केलोपंत विलंब जाल्यार बर म्हणजे कितें रे ह्याची एक कारण आमकां तें एक भाग्य तांगेले शिष्य जावं तसं भाग्य आमकां मेळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार तांणी विलंब केलें. तांणी 50 वर्ष केले निमित्तान आमकां एक भाग्य मेळ्ळें. सर्व ही खंयच्याही स्वाम्यान आमगे मठ परंपरेच्या खंयच्याही स्वाम्यान 50 वर्षानंतर एक शिष्याक आश्रम दीक्षा दिली तसले इतिहासू ना. ह्या इतिहास रचन केल्ल्याची आमगे स्वाम्यानीची. आनी त्या न्हयशीची 70 वर्ष जाले. कोणाक लेखताची 60 वर्ष जाले फुडें ना आपल्या चेडवांक मुखार सरताची. म्हाका 60 वर्ष जाले आतां तूं तिचेरूच न्हवरो म्हणून. किंतु स्वामी 70 वर्ष जाल्यार वयतची तांकां आनीक धैर्य कित्याक की म्हळ्यार थंय राम आनी विठ्ठल बशिल्ले आसा. ते हांकां स्फूर्ती दिताची, ते तांकां धैर्य आसा. आनी त्याची धैर्यान तांणी इतलें वर्ष तांणी राखून बसले. आनी तें भाग्य देवान आमकां दिलें. आमी येवन हांगा येवन विराजीत जाला. आमकां आनी तांकां एक 50 वर्सांचो व्यत्यास. तांकां 75 आमकां 25. तांगेलो अमृत महोत्सव आमगेलो रजत महोत्सव अशी एक परिकल्पना. त्या न्हयशीच आमगेलो परम गुरुवर्य स्वामी तांगेलो सुवर्णोत्सव 175-25 अशी एक भाग्य आमकां केन्नाय उर्गास उरता. फाल्यां तांगेलो 125 आमगेलो स्वामी 100 आमगेलो 50 अशी केन्नाय गणित करत बशी आमी. म्हळ्यार असेल एक भाग्य असेल एक उर्गास केन्नाही एक उर्गास दवरून घेत असेल एक अवकाश आमकां देवान आनी गुरून अनुग्रह करून दे. आतां आजी हांगा केलें तसले अनुष्ठाना बद्दल अवलोकन केलें म्हळ्यार एक ग्रहस्थान आपल्या जिवनांत तूं कसन करता ते सर्व ही विवेकानंद भट्ट तागेले आचरणेन करून दाखयलें. केलोपंता चेडवांक आमी एक उदाहरण करताची. तूं कोणाल तशी जावका खंयच तूं हें करता म्हणून आमी एक उदाहरण दिताची. त्या उदाहरणेक तूं तुगेले आज्याल तशी जावका, तूं तागेल तशी जावका, तूं ताण केली तशी करका, ताण कशी आचरण केलें तशी करका म्हणून तागेल आमी एक उदाहरण दितात, एग्जाम्पल दितात. तशीची आमकां कोणें तरी विचारलें की ग्रहस्थान कशी आचरण करता म्हळ्यार आमी विवेकानंद भट्टाल नांव सांगता. कित्याक की म्हळ्यार ताणें केलें तसलें व्रत खंयचें म्हळ्यार विष्णू पंचक व्रत. हें आमगेले समाजांतू अत्यंत कोणें केलें की ना की किंतु हाणें अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जावन गेलो. कोणें केलें की ना म्हणून आमकां गोत ना, किंतु हाणें अत्यंत भक्तीपूर्वक जावन ताणें पोरू वर्स येवन गेलो. स्वामी लागीं मार्गदर्शन घेवन ताणें हें व्रत केलें आसा. हे व्रताचे विष्णू पंचक अर्थ कसन की म्हळ्यार 5 दिवस उपवास करता. म्हयन्याचे 5 दिवस उपवास करता. 2 एकादशी, श्रवणा नक्षत्र दिवस एक उपवास, अमावास्ये दिवस एक उपवास आणि पौर्णिमा दिवस एक उपवास. उपवास म्हळ्यार कशी फळार खावन गेलो, उदक पिवन गेलो असले उपवास नाही. अवकाश करून दिलाय शास्त्रांतू आमकां जायना जाल्यार त्या रूट घेवेत म्हणून सांगिल्लें आसा. हातूंत केन्ना हायवे आसा आमी हायवेरी वचता. हायवे केन्ना ब्लॉक जाता तेन्ना आमी दुसरो रूट घेवेत, डिविएशन घेवेत, आमी डायवर्शन घेवन वचत. तशी आमकां कसन सांगलें की म्हळ्यार शास्त्रांतू निराहार निरजल एक सांगिल्लें आसा. ते अशक्त जालें म्हळ्यार
त्यांना आता एक पर्याय सांगितला असा, तुम्ही दूध घेवेत, तुम्ही शियाळे घेवेत, नाजाल्यार कंदमुलं कसं नाही घेवेत ते कडेन सांगितलं असा. किंतु आमकां केन्ना शक्त असा, आमकां केन्ना निराहार निर्जल करचेक केन्ना अवकाश असा, केन्ना करचेक आमगेले शक्तीक आमगेले शरिराक सामर्थ्य असा, तेन्ना आमी हायवे रूटच घेवका. आणि त्याची हायवे रूट आमगेले विवेकानंद भट्टान घेतलाय. 5 दिवस महिन्याचे 5 दिवस निराहार निर्जल, उदक पिवचे ना, कसने खाण खावचे ना, 1 दिवस 24 आवर्स कसने घेवचे ना अशी ताणे 5 दिवस, महिन्याक 5 दिवस म्हळ्यार 12 महिन्याक 60 दिवस ताणे निराहार निर्जल जावन उपवास करून आज ताचे उद्यापन केल्लें आसा. असल व्रत कोणे केल्ले की म्हणून तुम्ही आलोचन करा. आजकाल एकादशीची 1 दिवस उपवास कर म्हळ्यार आमी आंगार येता. आमी सकाळी प्रारंभ करताची, सांजे जाले फुडें पोटा भूक लागल्या म्हणून आमकां वळवळ प्रारंभ जाता न्ही, सहज ते प्रारंभाक त्या हंताक अवकाश तशी जाता. कडे आमी प्रयत्न केले तशीची ते सामर्थ्य वाडत वता. त्या न्हयशीची हे संपूर्ण विष्णू व्रत कसं नसा, स्वतः श्री कृष्ण परमात्मानाची आपल्या युधिष्ठिराक ताणे संबोधन करून घेऊन सांगिल उपदेश केले तसल व्रत आहे. श्री कृष्ण परमात्मा लेगी युधिष्ठिर येता कित्याक येता की म्हळ्यार युद्ध जाले नंतर युद्धा पहिले श्री कृष्ण परमात्मान अनंत चतुर्दशी व्रताचे उपदेश केले युधिष्ठिराक. आणि युद्धानंतर युद्ध जाले नंतर श्री कृष्ण परमात्मान युधिष्ठिराक उपदेश केले तसल व्रत म्हळ्यार विष्णू पंचक व्रत. कित्याक की म्हळ्यार युधिष्ठिराक भय दिसलें. खंयचे भय की म्हळ्यार युद्धांतू ब्रह्महत्या म्हळ्यार ब्राह्मणाले वध जाले. ब्राह्मणाले वध जाले निमित्तान आमगेल कुटुंबाक नाजे स्वतःक एक ब्रह्महत्या दोष आयल्या म्हणले एक आलोचनेन तो श्री कृष्ण परमात्माले वता विनंती करता अशी आमगेल्या निमित्तान ब्रह्महत्या आनी दोष जाल्लो आसा ताजी परिहाराक वय एक क्षत्रिय वंश जावन गेलो. क्षत्रियाकिंत वयर आशिल्लें तसले ब्राह्मण कुल, तसले कुल द्रोणाचार्य अश्वत्थामा संगत युद्ध मात्र, किंतु तांगेल संगत असल अनेक ब्राह्मण लोक आशिल्ले. तांगेल उठ वध जाले आमगे निमित्तान ताजी परिहार कशी जावं का म्हळ्यार कितें तेन श्री कृष्ण परमात्मान उपदेश केले तसल व्रताची विष्णू पंचक व्रत. देवान थंय उट्टू विवरण केल्लें आसा. खंयच दिवस खंयच कशी आमी ते ग्रहण करून गेलो, कशी उपवास करका, उद्यापन कशी करका, उद्यापना खंयच द्रव्याचे प्रयोग करका, संपूर्ण विवर जावन गेलो. भविष्योत्तर पुराणांतू उत्तरकांडांतू नाजाल्यार विष्णू धर्मोत्तर पुराणांतू हे सर्व ही विवर श्री कृष्ण परमात्मान दिल्लो आसा. श्री कृष्ण परमात्मान उपदेश युधिष्ठिरा दिले आणि ते युधिष्ठिरा दिल तसं उपदेश आज विवेकानंद भट्ट तानेही परिपालन केला. अर्थात कृष्णान दिल तसं उपदेश विवेकानंद भट्टान चलेल म्हणून सांगचे जाता. त्या नैशीची आईल दिवसूची ताने आपल्याला वक्तव्यान सांगले की घर सांज जालें, स्वाम्याला वास्तव्या कूड सांज जालें, उभय स्वाम्याक उपासन करता जाल्यार देवा कूड सांज जालें. घर सांज जाल्यारय आडना, कूड सांज जाल्यारय आडना, उठू सांज जाल्यारय आडना, बेजार ना. किंतु तुमगेल मन होड असणे त्या फूर आमकां. मन होड असल्यारय घर होड जावका म्हूण ना. तागेले मनाचे भक्तीक तारेन दवरली तसले शक्तीक नाजे तागेले एक प्रेमाकची स्वाम हांगा आयल्या बिना हा तागेले घर पळोवंक आनी स्वाम्याक वतस आमगेल म्हालगड स्वाम्याक पयल्याक वतस कित्याक घर सांज जाता, उभय स्वाम वता आसाची हे सर्वय वत आसा. स्वाम्यान कसं अरेंजमेंट कर नाजे हे बांद ते बांद कसं हे सांगेना. दोन्ही स्वामी तंतू एडजस्ट करून घेताची म्हणून हे स्वाम्याल एक शिष्यांचेर दवरिल तसले एक भावना. कित्याक म्हळ्यार शिष्याची भावना गुरुला गुरुपद देतो म्हणून स्वामी केन्नाय सांगतात. शिष्याल भावनाची जी आमकां आमगेल गुरुत्व मिळता तांणी आमचेर कशी भावना दवरताची त्याची भावना निमित्तानाची गुरुल एक स्थान मान मिळता म्हणून सांगतात. त्याने स्वाम्यानं एक भजनाची एक स्टांजा सांगितलं आसा. द्वारकेचा राणा पांडवा घरी म्हणून. आता कसं झालं की म्हळ्यार द्वारकेचा राणा पांडवा घरी परतगाळी स्वामी विवेकानंदाच्या घरी अशी ते भजन कसं सांगले तशी एक अवकाश तागेले
जीवनांतू तागे ललाट रेषेन तू बरोवन दवरिल आसा. देवान तागेले जन्मायेल तेन्ना बरोवन दवरिल आसा. तुगेल 60 वर्षाक उभय स्वामी तुगेल घरांत येवन घेवन वास्तव्य करून तुगेल एक अनुग्रहान म्हळ्यार तुगेल एक हातान तू असल एक वैष्णव अनुष्ठान घडता म्हणून तागेले ललाट रेषेन तू बरोवन दवरले. त्या नैशीची आयचे एक दिवसाक कसन महत्व कसन की म्हळ्यार एक आवेन आपल्या चोडवांक संस्कार उत्तम रितीन दिल म्हळ्यार कसन करचे जाता म्हळ्यार कितें हे दोन्ही भावंड उदाहरण विवेकानंद भट आणि सतीश भट हांगेर आवेन दिल तसले संस्कार केन्नाय हातार एक दवरून घेवन काली स्वाम्यान सांगले आपल्या वक्तव्यांतू की आवय हे दोन्ही चोडवांक घेवन घेवन पर्तगाळी येता आशिल्ले. थंय 2 दिवस वास्तव्य करून घेवन तांगे कडच्यान हस्तोदकी भिक्षा हे सर्व ही परिपाठ हांवेन आपले चोडवां दिल्ले निमित्तान त्या संस्कारा निमित्तान आज हे सर्व ही घडचेक जाले. त्या नैशीची परिवर्तिनी संसारे मृतो वा कोन जायते स जातः येन जातेन याति वंशः समुन्नती म्हणून सांगितलं आसा. उठुलोक मरताची परत जन्म येताची जन्म आयले तसं व्यक्ती परत आणि तागेल मरण जाता परत तागेल जन्म जाता हे सायकल आसाचीच. किंतु निज जावन गेनू कोणाल जन्म सार्थक जाल म्हळ्यार कितें एक डेफिनेशन सांगलें. सह जातः येन जातेन याति वंशः समुन्नती. कोणाले जन्म जाले निमित्तान नाजाल्यार कोणाले कुलाचे उन्नती जाल्लो आसा तोचीची निजವಾಗಿ तो जन्म घेतला तसा व्यक्ती म्हणून सांगितलं आसा. आज आम्ही हे सभेन सांगित कसन की म्हळ्यार हे भट्ट कुटुंबाचे कुल कसन आसा हे 2 भावंडां निमित्तान त्या समुन्नती वृद्धी जाल्ल्या निमित्तान तांगेल जीवन सार्थक म्हणून सांगता. हे दोन्ही भावंडाले एक तांगेल जीवमानांतू तांणी कसन एक कर्क आशिल्ले ते सर्व ही कार्य केल्ल्या निमित्तान तांगेल जीवन सार्थक तांणी ठरोवन घेतले. तांणी केलें तसलें कार्य तांणी म्हालगड्यांक दाखयलें तसलें गौरव गुरूक दाखयलें तसलें तांणी मान त्या निमित्तान तांणी कसकसन केलें त्या निमित्तान तांगें जीवन सार्थक करून घेतिल्लें आसा. एक ग्रहस्थाक सुमार विशय सांगले. पयले काळाक कसन जाता आशिल्लें की म्हळ्यार लागी लागी एक 300-400 वर्सां पयले हे भागांत करावळी प्रांतांत आशिल्ले तेन्ना लागी लागी मंगळूर जावो ह्या प्रांतांत आशिल्ले तेन्ना केलो अन्य जातीचे लोक आमगे सारस्वत समाजा लोकांक तांणी निंद करता आशिल्ले. निंद कसन करता आशिल्ले की म्हळ्यार तुमी षटकर्मी न्हय तुमी ब्राह्मण न्हय अशें न्ही हे रितीरी तांणी आमचेर निंद करता आशिल्ले. षटकर्मी कसन की म्हळ्यार यजन याजन दान परिग्रह अध्ययन अध्यापन हे कर्माक षटकर्मी म्हणून सांगतात. यज्ञ करचे नाजाल्यार दुसऱ्या कडच्यान परोसुचे अध्ययन करचे नाजाल्यार चोडवांक अध्यापन करूसुचे दान करचे नाजाल्यार दान घेवचे परिग्रह हे कर्म एक गृहस्थांक सांगिल्लें आसा. एक ब्रह्मचारीक खाली ताणें अध्ययन अध्यापन तितले ताका अवकाश ताणें दान करचे परिग्रह यज्ञ यजन ताका संबंध लागना. स्वाम्याक ताणें सर्व ही संसार सोडून आयले. त्यानेशी अग्नि उपासना स्वाम्याक निषिद्ध टोटली निषिद्ध. स्वाम्यान कसनय अग्नि जावो हवन जावो कसनय करचे जायना. दुसऱ्या कडच्यान करू सुका बिना स्वतः करतसल अधिकार ना संन्यासीक. त्या आशिल्तना कोणाक हे षटकर्म करतसल अवकाश कोणाक आस म्हळ्यार त्या ग्रहस्थांक मात्र आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. त्यातून धन्यो गृहस्थाश्रमा म्हणून सांगिल्लें आसा. सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता मृदु भाषिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषित रतिः आज्ञा परा सेवकाः आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनं मृष्टान्न पानं गृहे साधोः संतम उपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः म्हणून सांगिल्लें आसा. एक गृहस्थान कशी आपल्या जीवन चलून व्हरता म्हणून एक श्लोकांत सांगून दिल्लें आसा. सानंदम सदनम घर कशी उरका म्हणून सांगिल्लें आसा. संतोषान संतोष भरीत जाल तसले घर उरका वातावरण लवलविके म्हणून आमी सांगताची हास्य उरका नाजाल्यार एक प्रेममय वातावरण घरांत उरका म्हणून सांगिल्लें आसा. केलो लोकांक बरें ताचे घराक संतोष निलय म्हणून घरा भितर पळयल्यार असंतोषाची त्या नैशीची केलो पंत आमी विचारताची
घर कशी असा म्हणून आम्ही विचार कसा की मला 2 BHK 3 BHK 4 BHK BHK ची जाल्या विना हा संतोषच केला म्हणून गत ना त्या घरान त्यात कोण शास्त्रान कसं सांग की म्हळ्यारी घराच विस्तार कितो होर का घरा नाव कसं दवर का म्हणून सांगितलं घरा भितर वातावरण कशी उर का म्हणून त्यातून शास्त्र सांग सानंदम सदनम सुताश्च सुधीयः बुद्धिवंत चोडूम घरांतूर का म्हणून सांगितलं सुताश्च सुधीयः कांता मृदू भाषी आता बायलाल विषय काय बायली घरांतू धर्मपत्नी कशी उर का म्हणून सांगितलं असा घरा आशील तसल बायलानं मृदू भाषी केलो पंता कोणाही तरी घरा येताच घरा येईल त्यांना हॉकी ते काय हाकाने कॉफी करून देऊ का म्हणले का उठलो का नाही केलो पंता जात ते किंतु शास्त्र कसं सांगते की म्हळ्यारी तांक उद्दा दिवची जेव्हा चा करून दिवची जेव्हा कॉफी करून दिवची जेव्हा महत्व दिल ना बायलान आयलतना मृदू भाषी खाली आईल तसल व्यक्तीक तुम्ही खंयच्यान आयल्या कित्याक आयल्या बैसून घ्या म्हणून इतल्या सांगल्या पुरक्या तांगेल पोट भरता तुम्ही चा देऊन घेणू उद्दा देऊन घेऊन तांगेल पोट भरचे जायना तुम्ही दोन उतर तुम्ही आता किती आयले अशी उलेल्या रे तांक त्याची कोप जाता त्यात कोण खाली मृदू भाषेने म्हणून सांगितलं पण शास्त्र कितलं अवलोकन करून सांगता म्हणून घर कशी उरका घरा नाव नाच्या कितलं फ्लॅट BHK कसं नाही सांगेना घरा वातावरण कशी उरका म्हणून सांगले बायलानं कसं देऊ का हे सांगेल ना खाली मृदू भाषिणी उरका म्हणून सांगितलं असा कांता मृदू भाषिणी सन्मित्रम सुधनम एक बरेची मित्र मंडळी आमगेले गुरका हांगाई आसाची सुमार लोक प्रसाद के नैशीची नायक देवराय नायक असले अनेक लोक सन्मित्रम सुधनम स्वयोषित रती सुधनम ताने आपल्या जीवनाचे उभय स्वाम्यांना ह्याची चर्चा केला आणि केलं तसले इंद्रप्रस्थाक कितलं खर्चात अशी कितलं खर्चात आल्या म्हणून गेलो स्वामीन त्याची आलोचना केलंय आणि एकल्याची जबाबदारी घेऊन गेलो इथलं व्यवस्था करून गेलो त्याची व्यवस्थेने सुव्यवस्था म्हणून सांगता प्रति एक विषय आखताना काळजी दवरलेला असता चुडी पूजा जाल्यारी ताक जाऊ कशेल साहित्याच्या वैकेताने व्यवस्था करून दवरल्या कोणती व्यवस्था वैकेतान करून दवरल्या त्या नैशीच्या आई लोकांक सर्व ही है कल्याणोत्सवाचे अवकाश मिळका म्हणजे LED स्क्रीन हाण दवरलाय अशी सर्व ही कार्यक्रम यथोचित जाऊन गेलतान केलं असं काल रात्रभर करंट गेलाय हांग कोणाकडून जर जाऊचे नाका म्हणजे किती जनरेटर व्यवस्था वैकेतान केलाय म्हणजे एक खाली एक व्यक्तीनं एक ग्रहस्थ व्यक्तीनं इतल्याने करता म्हळ्यारी तागे अंगार कितली जबाबदारी असा कितली ताणे हे एक दिवसाक तो राखून बसला म्हणून पळो कळच्या मिळता स्वयोषित रीती आज्ञापरा सेवका सेवक कशी उरका की म्हळ्यारी यजमानाले सांगेल तसर उत्तर परिपालन करत असेल सेवक जाऊ यजमानाक एदूर उत्तर दिवत असल्यारी तसल सेवक दवर घेत प्रयोजन ना म्हणून घेणू शास्त्र सांगता आज्ञापरा सेवका यजमानाले आज्ञा परिपालन करत असेल आश्रम जेव्हा धन्य म्हणेल ना गृहस्थाश्रमाची धन्य म्हणून सांगितलं असं कित्याक की म्हळ्यारी हे सर्व ही कार्य करच्या अवकाशाच्या निमित्तानं त्या धन्य म्हणून समजून केलं त्यानंशीच हे एक कलियुगाचे संदर्भ हे कलियुगांतू आमका ते अशी आध्यात्मिक आलोचना येवचेची विरळ आम्ही रात्री आलोचना करतात की आम्ही फाल्याक व्यंकटरमण देवस्थाना वचून गेलो 100 प्रदक्षिण काढ्या म्हणून गेलो रात्री आलोचना करतात कसकी एक अपघात झालाय देवस्थाना वचून गेलो प्रदक्षिण घाल्या म्हणून सकाळी उठल्यानंतर ना 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 मग कसकी काम असं हांवकडे पळयता म्हणून गेलो चेंज जाता म्हणजे त्या संदर्भारी आमका उर्गास येता कर का म्हणून किंतु कलीले एक प्रभाव आमच्या पड निमित्तानं आम्ही काल आलोचना करत असेल कार्य फाल्या सकाळी भितर आम्ही ते चेंज करून घेतात तर कारण कसं की आध्यात्मिक मात्र बाकी खंयचे असल्यार ते चेंज जायना कित्याक की म्हळ्यार कली प्रवेश थंय उरता आता फाल्या काम क्रिकेट खेळ काम म्हणून असल्यार त्या प्लॅन चेंज करच्या वतनाच्या कित्याक की म्हळ्यार थंयची कलील वास उठू थंय असा आध्यात्मिक विषय कसा नाही करच्या गेले म्हळ्यार आमकां थंय कली बाग दिता त्या आशिल्ले तेन्ना परीक्षित रायू तागेल आस्थानांतू कल येता म्हळ्यार कितें सेक्युरिटी जावन गेले राबला परीक्षित रायू कल येता म्हळ्यार कितें एक सेक्युरिटी गार्ड सारकी राबिल्लो आसा कित्याक की म्हळ्यार तो कल जाल्यार मागेल राज्यांत प्रवेश केलो म्हळ्यार आमगेल राज्यांत तशें तसले सर्व लोकाले
कसन बुद्धी असा ते कलुषित बुद्धी जाता आणि तांगेल बुद्धी कलुषित जाल म्हळ्यारी त्यांना सर्वही अधर्म जाता आणि अधर्म जाल म्हळ्यारी अधोगती जाता अशी आलोचन करून घेणो यदा परीक्षित कुरु जांगले वसन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम अनुतिप्रियाम ततः शरासरम संयुग रोचिराददे म्हणून भागवतान सांगेल तसा श्लोक आहे. त्यांना परीक्षित रायाक आपल्याला राज्यांतू कल यत्ता म्हणून त्याने कळलंय निशम्य वार्ताम अनुतिप्रियाम ततः ह्या वार्ता कसं नसा ह्या प्रिय जाऊन नसेल तसं वार्तानी कली मागील राज्यात प्रवेश करता म्हणून त्याने विषय कळलाय. आपल्याला हातान तू तो शरासन म्हणजे धनुर्बाण घेऊन गेलो तो प्रवेश द्वार खंय असा थंय वचून राबले कित्या राबले की म्हळ्यारी हो कली जाल्यार मागील घरा मागील राज्यात प्रवेश केला म्हळ्यारी मागील राज्य सर्व ही अधोगती जाता म्हणून गेलो परीक्षिता गुप्त शिले. त्या निमित्तानं ताका निग्रह करता म्हळे कितेरी तो सेक्युरिटी गार्ड जाऊन गेलो थंय येत रागेलो म्हणजे कलीले भय कितला आशिल म्हणून गेलो त्या रायाक तो राय म्हळ्यारी साधारण राय नाही ताका भागवत धर्म त्यानेशीची सर्व ही एक गृहस्थ धर्म सर्व ही परंपरा गुप्तशील तसलो व्यक्ती संस्कृत ज्ञानशील तसलो परीक्षित राय तसल व्यक्ती त्या कली बद्दल कितले भय घेतला म्हळ्यारी आता कालाक कितले प्रभाव पडेत म्हणून तुम्ही आलोचन करून घेवेत. म्हणजे अशी एक कली प्रभाव असताना हांगेले कुटुंबानी उभय स्वाम्याक हांगा आमंत्रित करून गेलो इतले एक भव्य ताणे व्यवस्था करून गेलो स्वाम्याकही उचित मार्ग दिवन गेलो उचित एक गौरव दिवन गेलो ताणे सर्वही हांग कसन केलंय त्या सर्वही सद वैष्णवांक सांगील तसले योग्य अनुष्ठान कालच्या दिवसात ताणे विष्णू सहस्रनामाचं हवन लक्ष्मी हृदय हवन आईच्या दिवसाक विष्णू पंचक व्रताचे उद्यापन आईच्या दिवसाक धन्वंतरी महायागाचे हवन हे सर्वही विष्णूक संबंध पाविल तसले यज्ञ म्हणजे वैष्णवान कसन एक यज्ञ याग करका ते सर्वही यज्ञ याग ताण एक कोरगेन दाखल म्हळ्यारी हाक एक एक्झाम्पल कोरगेन दवरेत विवेकानंद भट्टाक एक एक्झाम्पल कोरगेन दवरेत की म्हळे कशी आम्ही आलोचन करका देवाल बद्दल वैष्णवांनी कशी एक आलोचन करका कसकसन अनुष्ठान करेत लक्ष्मी शोभान ललिता सहस्रनाम हाळना लक्ष्मी शोभान मात्र हाळ म्हळ्यारी ललिता सहस्रनाम न जा आमगे संजय सारस्वत बायलांनी देवळान दो घरान दो शुक्रवाराक ललिता सहस्रनाम निषेध त्या निमित्तानं आम्ही एकट्याने 26 वैष्णव मठ असायचे कष्टमठ आमचं ती दीक्षा दिनात तर आम्ही लोक काहीतरी बुद्धी घोटाळो आम्ही लोक अशी असताना ताणे हंगा लक्ष्मी शोभानेची कालच्या दिवसाक हंगा शेजारी 4 लोक बायलांक घेऊन गेले त्यामुळे आणि आयच्या दिवसाक अनंत कृष्ण ताण प्रवचनकारानं हंगा ही मंगलोत्सव जलताना ताणे लक्ष्मी शोभानेची ताणे हंगा पद्य ताणे गायन करून दाखले म्हणजे अशी वैष्णवांक नाजे वैष्णव बायलांक कसन एक जावका ताजे मादरी ताणे हंगे कोरून दाखले आणि तागेल बापसून विवेकानंद म्हणून नाव दवरिले यथोचित असा कित्याक की म्हळ्यारी काही काही मेळा या नाव पण की 32 वर्षाचे एक रामकृष्ण मिशनाचो विवेकानंद बापसून दवरिल नाव कितें उचित म्हळ्यार कितें म्हळ्यारी हे वैष्णव तो गृहस्थ परंपरेंत येवन गेलो बँकांत वचून काम करत असल व्यक्ती तशें असताना ताणें वैष्णव धर्माचे विवेक दवरून घेवन त्या सर्वही ग्रंथाचे अवलोकन केले आणि त्या विवेक दवरून घेवची विष्णू पंचक व्रत केले. आता इथं गेले 50 नाही 100 पुस्तक असं घरात कोणी एक पुस्तक वाचता तांतू वैष्णव धर्म कसलो विष्णू भक्ती आमच्यान कशी उरका सारस्वत लोक करूच रामदेवाले वंशज खेळ सारस्वत जाऊ का विष्णू भक्ती उरका म्हणाल्या का 100 पुस्तक असं आणि 50 25 पुस्तक हांडवर मला येत असं आमपूर म्हणजे विवेकपूर्वक जाऊन गेलो बुद्धिपूर्वक जाऊन गेलो आपले बुद्धी आलोचन करून विवेकपूर्वक जाऊन गेलो ताने विष्णू पंचक व्रत केले ताण विष्णू पंचक व्रत केल्या निमित्तानं आमका आनंद झालाय विवेक आनंद ताण केलं तसं विवेकानं
ताण केलं तसं विवेक दौरेन केलं तसं ह्या एक यज्ञ अनुष्ठानाक स्वाम्याक आनंद झालाय त्यातून विवेक आनंद बापसून दवरिलाय ते यथोचित म्हणून घेणो ह्या सार्थक ताण ठरवून दिलं सा केलो लोकांक आम्ही नाव दवरताच आम्ही केलो लोक कुबेर म्हणून नाव दवरताचे तागेले पैसे उरना नाव कुबेर वय तागेले तर घरा पडले तागेले की तिथले पैसे ना तशीची केलो पंता ते नावाक समजावून काम करता तसं मिळचे कठीण ताणे बापसून दवरले तसं नावाक समजावून आज ताणे हे कार्य केल्या निमित्तानं बापसून कसं एक नाव दवरलंय त्या आईच्या दिवसाक सार्थ म्हणून ताणे ठरू सुद्धा केलं सा आम्ही इतले प्रार्थना करता की म्हळ्यारी ताण केलं तसल हे एक ताण दाखल तसल मार्ग मुकाबली कुटुंब अशी चोळून वर्त तसल एक अवकाश अनुग्रह देव करूसून देऊ का म्हणून आम्ही देवाला एक प्रार्थना करतात कित्याक की म्हळ्यारी असल एक कलियुगाचे समाजांतू ताण दाखवून दिल तसल एक मार्ग एक ग्रस्त परंपराक एक मादरी जाऊन घेन असा आणि ताण घालत असल मादरी तांगेले कुटुंबाच्या आणि ह्या मुखारसून होरका मुकाबील लोकांक बैठेच ह्या दाखवून देऊ का म्हणून आम्ही एक आम्ही स्वार्थी म्हणून सांगल्यार वेगळे आडना कित्याक की म्हळ्यारी आमगेल समाजांत हे कमी जायत तसा आणि आमगेल समाजांत कमी जायत आशिलतना त्या परत उत्थान करका म्हळ्यारी असल लोकांना असल अनुष्ठान करका असल अनुष्ठान केले निमित्तानं आई लोकांक त्या तांगेल मनाचेर प्रभाव पडता तांगेल मनाचेर प्रभाव पड म्हळ्यारी ताणे आपले चौडूवांक सांगताची तांणी तांगेल चौडूवांक सांगता म्हळ्यारी ताणी परत त्याची तांणी घालत असल मार्गात चलतात तांणी तशी केलं म्हळ्यारीची आमगेले एक सारस्वत समाजाचे कसन एक आचार विचार कसन असा ते रक्षण करचे जाता आमकां त्या निमित्तान आमी ह्या विशया स्वार्थी म्हळ्यारी आमकां काय बेजार ना कित्याक की म्हळ्यारी ताण घालत असल मार्ग आमकां संतुष्टीत आसाची ह्या सर्व लोकांना परिपालन करका आणि परिपालन करतशी जाव का म्हणूनची आम्ही देवाला प्रार्थना करताची आणि अनेक लोक ह्या एक सीता कल्याणोत्सवा निमित्तानं अनेक लोक हांग सहभागी जाल्ले आसा कल्याणोत्सव केल्ले निमित्तानं आमगेले जिवनांत कल्याण जाता म्हणून सांगेल आसा देवा लग्न तेंकी जाऊन गेले किंतु हांगा प्रतिबिंब हाण घेऊन त्याची परत रूपक कोरून घेऊन आम्ही त्या एक वातावरण सृष्टी केल्यारी केलो लोक कन्यार्थी उरताची केलो लोक अनेक म्हळ्यार तांकां अपेक्षा उरता ते सर्व ही अपेक्षा कसन आसा ते एक सीता कल्याणोत्सवा निमित्तानं ते सर्व ही घरता म्हणून गेलो शास्त्रांत सांगेल सो अशी अनेक एक अवकाश आमगेल मनाच कसने एक इच्छा असलेली एक परिपूर्ण करून दिसत असेल एक अवकाश आहे आमकां दिसता भागवतान सांगलंय म्हणजे भगवद्गीतेन सांगलंय केन्नाही प्रयोजनाबद्दल पळोवंक घेनाकाची खाली आपल्याला कर्म करत उरका म्हणून श्री कृष्ण परमात्मान सांगेल आसा आम्ही कर्म मात्र करता फला अपेक्षा पळे नाका म्हणून भगवद्गीतेन सांगलंय आणि स्वाम पळयल्यार हांगा हे प्रयोजन आसा हे प्रयोजन करता कितें हे अनुष्ठान कर म्हणून सांगले रे ते प्रयोजन पळोवंक फल पळोवंक घेवन अनुष्ठान कर म्हणून सांगितले तशी जाल्ली न्हय स्वाम्यान किंतु कसन की म्हळ्यार केलो पंता सांज चोडूवांक ताप आयलो उरता थंडी आयलो उरता आवय कसन करता की म्हळ्यार कोड औषध दिवचे प्रयत्न करता आणि ते चेडूक केन्ना एक हनी आपल्या जिबेर पडता औस म्हाका कोड औषध पिवेसित आसा म्हणून कळटा तेन्ना तें औषध घेना केन्ना ते चेडाक कळटा की म्हळ्यार आवय म्हाका कोड औषध पिवचे प्रयत्न करत आसा म्हणून केन्ना कळटा त्या चेडाक ते चेड कोड औषध घेना तेन्ना आवय कसन करता की म्हळ्यार तांकां थोडे साखर घालता साखर घाल फुडें ना ते साखरा रुचीक ते कोड औषध वेके पोटा वता आवयक मुख्य वचका आशिल्लें कशें कोड औषध मात्र वचका किंतु चेडू ते कोड औषध खाली घेना म्हळ्यार कितें तेन्ना आवय थोडे साखर घालून घेवन आपणेले चेडाक ते औषध दिता तशीची देव कसने प्रयोजन दिना जाल्यार तुमी कोणाची मागीर भक्ती करना म्हळ्यार कितें एक थोडे साखर अशी तुमकां हें प्रयोजन सांगलें हे साखर आशिल्ले निमित्तानं मूय कशी येत न्हय साखर पळय फुडें मूय कशी येत न्हय तशीच हे प्रयोजन पळय फुडें ना तुम्ही सर्वही लोक ते अपेक्षा करून येता म्हणून देवाक वत आसा त्या आईल नंतर ते देवाक उपासन केले नंतर आता एकदा येऊन गेले तुम्ही आई नंतर तुमकां ताजेर प्रभाव पडटा प्रभाव कित्याक पडटा की म्हळ्यार देवाक उपासन केलें आनी तें फल मेळ्ळें तुमकां त्या फल मेळ्ळे निमित्तान तुमकां कसन भावन मेळटा की म्हळ्यार त्या देवाक उपासन केले निमित्तान म्हाका मागीर कार्य जालें
कार्य जालें आनी मुखार खंयचें कार्य ना. कार्य जाले नंतर वैकेची तुम्ही करत देवाले उपासन करत उरतात. लाईफ लॉंग पर्यंत तुम्ही उपासन करत उरतात. तुमगे 30 वर्षारी खंयची एक कार्य जाऊ का ते 30 वर्षारी ते कार्य जाले. उरलील 40 वर्ष वैकेची तुम्ही देवाला उपासन करतात. कित्याक की म्हळ्यार 30 वर्षां आशिल्तना म्हाका कसली एक अडचण आशिल्लें तेन्ना हे रामदेवाले म्हाजे सीता कल्याण उत्सव केल्ले आनी म्हाका ताजें फल मेळ्ळें. तातूंत त्या फल मेळिल्ल्या निमित्तान आज म्हाका बऱ्यापण जालें. म्हळ्यार उडगास दवर न्हू मुक्कावील तागे जन्म पर्यंत तो देवाल सेव करत उरता. म्हळ्यार खाली खाली एक साणशी एक साखर दवर निमित्तान तुम्ही लागीं आयले, देवाल उपासन केले. देवाल उपासन केल्या निमित्तान तुमकां फल मेळ्ळें. फल मेळ्ळ नंतर तुमचे भावन जागृत जालें आनी ते भावन जागृत जाल्या निमित्तान शाश्वत जावन घेवन तुम्ही देवाल उपासन केलें. म्हळ्यार हेची देवाल एक ट्रिक आमकां कळना. अनेक ग्रंथ वाचील फुडें ना आमकां एक विशयाची माहिती कळत वता. अंतू अनेक लोकांनी भक्तीपूर्वक जावन ताने दवरील तसा आमंत्रणाक योग्य रीतीन तुम्ही एक अवकाश करून घेवन आपल्या घरचे उठूही कार्य सोडून घेवन विवेकानंद भट्ट तान दवर तसा आमंत्रक आई बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगे जिवनांतू पेंटांतू ताजे तुमगे गृहस्थी जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचा मी समारोप करीत. श्रीकृष्ण. श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्रीमद्धनवधीमा मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेद व्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. 5 दिवसाचा आम्ही उद्गार घेतला. मासाना मार्गशीर्ष कृष्ण भगवंतानं गीतेन सांगून सोडणं. 12 महिन्यांतूनही उत्तम मास म्हणून मार्गशीर्ष महिना. तुमगेले शास्त्रसिद्ध पंचांग असल्याचं बरेच आहे. 3 दिवस उत्तम दिवस चांगला दिवस म्हणून बरे येणे जाणं. समजावणं म्हळ्यार म्हणजे जे आमकां चंपाषष्ठी उत्सव परतगाडी मठांत आसा. मठ कितलो व्हड आसा मेलो. विवेकानंद मठांत 100 पटीन व्हड आसा. खंय भोंवल्यार स्वामी दिसना. भोंवल्यार दिसता स्वाम्यान भोंवचे कमी सकल देवचे कमी कसं नाही. तरी रामनवमी सारखो उत्सव थंय बी भारी वैभवार चलता. मात्र पिन ड्रॉप सायलेन्स हें महत्वाचें. पयलें हांगा पॅन्टांत आमकां भोंवडायलें उन्नत आसनाचेर बसकारायले दोन्ही स्वामी बसलेची. तरी सर्वही कार्यक्रम सूक्ष्मतेन क्षणचित्र म्हणटात येवजल्यार शांतता अशी. स्वामी भोंवतात स्वामी भोंवता म्हणून नेला बसले वयर. तरी गांवच्या लोकांनी भक्तिभाव उत्तम तरेन दाखयलोही स्मरण देणार तरी जावन आसा. ह्या विवेकानंद घडाल्या ह्या प्रांगणांत म्हळ्यार म्हणजे ताणें सर्व समर्पणा भाव व्यक्त करत 3 दिवसही दावकादानी धार्मिक अनुष्ठान विष्णू भक्तीत तन्मय अशा तरेचे घरवंदीक हें बापसूक कालांत बापसूक पळयलें आमी. ह्यावसून संस्कार दिल्लो आसा. वन गुड मदर इज मोर दॅन 100 टीचर्स. एक चांगली आवय बरे संस्कार देणाऱ्या पैकी असतले. 100 शिक्षकांपेक्षा चड अधिक ठरता. समाजांतून गौरव असं घडत तसं कामही घडत रावतात. आमचो समाज कशें म्हणटा आमी सारवंतो विचारवंतो आचारवंतो शीलवंतो म्हणटात. पुरा आत्मसात करून येवपाक सद्गुणां आपोआप यानाचे वर्क टीच अस हाऊ टू डू इट. ते कर्मणूक येतो योग कर्मसु कौशलम. योग आणतो योग म्हळ्यार जालो कृष्णान भगवंतान सांगलो
कर्मसु कौशलम, कर्मकुशलता असता. ह्याही उत्सव संभ्रमंगा 3 दिवस अत्यानंदे ಐದು ಲೋಕ ಸಕಲಂಕಿ ಮುದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮ್ಯಾನೈ सुललित बोधप्रद 50 भाषणा सारांश आहे तांगेल भाषणांत पळून घ्या समजून घ्या. 50 तरेचे भाषण तुम्ही खरी खरी वचून ऐकून घेऊच पडता. 25 अंतू खंडितच. अंतो धार्मिक मनोभावना मनुष्याक वैयक्तिक शांती समाधान देणार तरी दत्त. समाज हो सौभाग्यशाली दाव मिळण्यासाठीही अनेक तरे सार्वत्रिक कार्यक्रम चालेल होतात. देवळांतूय चलता. काली चंपाषष्ठी निमित्ताने प्रतिष्ठ एक बरो मुहूर्त असता. गाई दादना पेंडेंतून देवळांतूय देव प्रतिष्ठा कार्या निमित्तान शतकलचा अभिषेक करते दिवसाक महासंतर्पणादिकही चालले. चंपाषष्ठी काही मंजेश्वर देवळांतूय व्हड उत्सव चलता. प्रत्येकाळी मठान दाबत महोत्सव चलतोच. तरी तो उत्सव सोणाक हांगायले. चंपाषष्ठी उत्सव थंय चवसूच आसा. तरी हांगा येवचे दिवसूय दुसऱ्या दिवसाक श्रवण नक्षत्र हागेले आहे. विष्णू पंचगौरतात सांगता यज्ञाराधनेनं परिपूर्ती म्हणतात. ती घडत असते. खंयचेही उद्यापनांता आणि व्रतानी म्हणतात. व्रत खंयचे धरून जातात. व्रत उद्यापनांत पर्यंत चलप एक तरी निष्ठासकार. देवाला विषयात चिंतन स्मरण पूजन त्या विषयात विचार हेही आचरणेत हाडतस आसका. सुलभ हेरी प्राप्त जायना देवाला कृपा ही आसका जाता. तरी कित्येक दिवसा पयलीं वर्षा पयलीं जे विष्णू पंचव्रत स्वीकारसाठी परतगाळींत रामनवमी उत्सवांत आशिल्ले वेळार कारण 2दा पंचांगुरे स्वता ताणें वाचून हांगाय अष्टमठाचेही स्वामी कालगिरी दिल्या. अनेक वैदिक समुदायातून विचारत विष्णू पंचव्रत आपण केले जावेत जायत. मात्र 5 उपवासात दीक्षा घेवची पडटा. पहिले वाचून आयला तो आणि अध्यात्म स्वाम्यांनी उपदेश केला. आपल्याला पातक दोष दुरित क्षयाची निवृत्ती. दुरित म्हणजे पातक दुरित सगळी वचकाची महापातक म्हणून पंचपातकच होती. धर्मराजाना वचून कृष्णाकडे विचारले. पंचदोष वचका की त्या क्षत्रिय वंश आपल्या निमित्तान क्षत्रिय म्हणून वेद वेदते वेद वाचतात आणि कर्मी असते ते त्या तिरिकमे आम्ही षटकर्मी हे सोडून सांगला दाखल सोम्याना. षटकर्मी जाऊ सगळी विद्यावंती का आमगेले आसता. ज्ञानवंत जाऊ का बा आम्ही ज्ञानवंत जाऊ. त्यासाठी ही दाखला बोधनेतून 25 भाषणा की नचल असा अर्थ भरीत तसं खाद्य खाऊ का जाल्यार धाकटे स्वाम्याला उडगास दवरा म्हणून धाकटे स्वामी आचरणशील असायचे. तांचे कारण कितें आमी 50 वर्स जगले सांगता. आमकां कठीण नाही. एकादशी केली तरी 50 वर्सात पळया ते पुरक होतं समजा. तरी धाकटे स्वाम्यान तांगेले वयोमानाक तांगेले शिक्षणा क्रमांक हे एक कष्ट जीवन आहे. आमकांय समजता. तरी त्या तरेनच क्रम नित्य जीवनांत मनाचे आणि आचरणाचे शुद्धीचे एक साधनच त्याने स्वीकारिले जाले. संन्यास धर्माचे निवृत्ता खंय तरी उदा पिवजा येता. शियाळ्या उदा पिव येता ना. प्रत्येकाळी मोठ्या नियमाप्रमाणे 3दा आपल्याला नानातून देवाला उपासन करून आहार घेवेत विना अनगत्य स्नान की आणि आहार घेवच्या प्रतीक्षकोच्या कळनच कठीणच खंयचे तपस साधकाकही जावचे ना.
अष्टमठांत त्यांचे 2 स्वामी करतले तांगे विचार पुण्यात्मा असत त्यांनी नाच सांगितल्यापासून नाच झाली त्याची मठ परंपरेत इंद्रा कांती स्वामी आहे ताज्या पयलीं पूर्ण प्रज्ञ स्वामी तांगेली ही निष्ठा वाचनांतांनी बी पळना आमी बरयन काही पुस्तक पळयतात मठांत 100 वयर पुस्तक बरयलीं सಣ್ಣ सಣ್ಣ बरयन स्वाम्यान तें वाच ನಂತರ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೀಕ್ಷೆ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ मठ परंपरेयल्ले कलिसिट्ಟ पाठ ಅದು म्हणजे ह्या भावनेत बलवत्तर स्नान करत राविल्याने तांणी बी एक बरेच तरी निष्ठा दाखयतच आमकां मनपसंदच मठ परंपरेत अशें आसप म्हणून एक व्हड एक भाग्य मठांत असं घडलां अशें एक प्रामाणीक मत आमी व्यक्त करतात परंतु आयज दिवस बऱ्यांत लोची घडलो शततारका नक्षत्र शततारका म्हणजे 100 नक्षत्र आकाशांत चंद्रा बरोबर उदयाक पावीन आसतात मनकरारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे साधन मनाची प्रसन्नता चढ व्हड करता जाल्यार सर्वय मुहूर्त कालात चंद्र बरो पडलो का चंद्रा बरोबर नक्षत्र खंयचे भोंवतात प्रसन्न ते नक्षत्र आसूं जाल्यार मनशाकय ताजी एक म्हणटा सावट अदरस ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯ तेवांश वही मनशाला लागता काल रातभरी पाऊस सांगा मान दोघे गेला तुम्ही म्हणता भितर पाऊस ना दिसता अशें लागता एस्बेस्टॉस नाही तुम्ही निराशांच नाही एल्युमिनियम शिक्षे घालेलो वयल्यान पावस भायरी वचून बसलो अंगण वल्ल जालना एकंदरीत यज्ञभूमी अंचोलका सम्याल भोंवडी सुखाची घडका सम्याल देवा कुडाही सर्वतरे सज्जित तरेन असं घडचे अशी एक अवजत अशी तरेच्या विवेकानंद घरचे सदस्य सगळी मारी क्रम आशिल्ल्यान हे प्रांगण एक संस्मरणीय करणे ह्या गांवांत ಉದ್ದಕ ಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಸ್ಮೃತರಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ उलय लोक मी तो असले तरी तो दक्षता सर्व बाजून दवरिली जावन एका इंद्रनगराचे स्वरूप हांगा उत्सवाच्या कालावधीन घडीन सांस्कृतिक कार्यक्रम उरले यज्ञाराधनाही उरली महिला मंडळ म्हणे तांकांय जावपाक तरीच वातावरण चुडी पूजन म्हळ्यार म्हणजे ही घडयत आतांय कसं की संदर्भ दवरला ताणें मोठी घेवपाक मात्र हांव सांग पंजाबी ड्रेस आशिल्ल्यान घेवचा ना म्हणजे हांव ओके तांणी घरा वचून कापड न्हेसून आयल्यार जाता ही संस्कृती म्हणटा हां आनी मोठी बसतल्यार निपळो का हां बेजार नजा तांकां 2 फल दिल्या जाय बामूण पती राय धर्मपत्नी अशें तरी अर्थभरीत वागणूक आमच्या असं घडत तसलें वातावरण जावपाक बेजार नाकाची बायलां तरी स्वाम्यान सांगता पोज म्हळ्यार तशी उरता धाकली स्वाम्यान सांगल्यार 25 वाक्यान तुमकां पोज भरपूर मेळटा फाटली स्वामी थकून आयले जाता ಅಂತೂ ವಿವೇಕಧಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಗಿ ಬರಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಓಂಟಿ ಪರಿಚಯ ಸಹ ಓಂಟಿ ತಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಗೆವನ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಹುಂಟೆ ಗೆವ್ಕ ದರದಲ್ಲೇ ರೀ ಆ ಥರದ ಪುಣ್ಯನೂ ಒಂದು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅದರ तुम्ही कसं नंतर 2 फल देऊन सोडा स्वाम्यान सांगितलं फुला हाळ दिया फुला गाठ दिया ಆ ರೀತಿಯ ಸೌಖ್ಯ ಇಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು
मांडीचे धाग आहेत. अर्थात समाज व सौभाग्यशाली जाऊ का, समाजात दौर्भाग्य दूरच का. देवाल कृपेनं उत्तम कुलांत जन्म मिळतात. देवाल्या अनुग्रहानं सन्मती आणि उत्तम विद्या मिळतात. परमात्माल्या अनुग्रहानं सद्गुण प्राप्त जातात. परमात्मा उपासना सर्व प्रयत्न पूर्वकही न चुकता करून जाय. तुळशी काठी घरामुखारच का ख्रिश्चन संस्कृती पळया एक पुरी शेजरा लावून शकतात. गोयात पुरा ख्रिश्चन महिला येतच असतात. तरी ख्रिश्चन नाही तोट पळो का म्हणून नाही. आमच्या लोकांना तुळशी काट्याची नाही मस्त धर्मिष्ठपणा दिसतात. स्वामी जर स्वागत झालं खडखडीत ते बनणार. हा हा होईल. अनेक भारतीय पोशाख पायाजवातीपर्यंत हडकापूर त्या रस्त्यावर येईपर्यंत त्यानंतर गाड्या उडव आम्ही पैदलच यात्रा करणे. आम्ही 1.5 किलोमीटर रोज का ते पायान तुडवत होतात. मग त्या काही आता मुंडास बांधून घेतला आहे. पहिले मुंडास अथवा टुप्पीना जाल्यार भूल जाणं जर गोंयची संस्कृती 400 वर्ष पोर्तुगीजांची काही शिक्षणांतून जेवले खाल्ले भोवले अशा असल्या राहिली. आता ही न विसरता ही संस्कृती आमगे वैष्णव संस्कृती जागृत असते. हे एक संतोषा वातावरण सगळे ख्रिश्चनमय अशी म्हणून घेऊन तशी पडलं ना. हा पुरा कारण कसं नाही तपस्वी स्वाम्याला संचार जातो त्या गावात. तांत्रिक स्वामी आयले म्हणे मग कसं नाही गावांतून पावित्री घे चारित्री घे सर्व स्वाम्याल्या भयभक्ती कची आचारवंतिका आमगे समाज समूह करून दाखवते सुद्धा. तुम्ही खंचे स्वागत पडो का आपण जे शहरात आम्ही बी पावलेच चौकाची पण शहर स्वाम्या हातांतो नाही. पणजेला गाव काही तो पणजेला गावावच का त्याला स्वामी कशी उरका नाही बा सगळा पळूनता निके उरका पणजे गावात आयले स्वामी. नंतर त्यांनी बी त्यात तरी स्वागत वगैरे घडवलं सांगतात करा. मुख्य कर्तव्य जाणून श्रद्धेन आचरण करचेही एक सौभाग्य. स्वामी आयले रे स्वामी गावात. निष्ठावंत लोकांनीही ती जागृती दवरिलीच असता. म्हणताना कुलदेव इष्टदेव धर्मगुरु त्या उपास्य स्थानांत श्रद्धा भक्ती चोलोचे सौभाग्य ते सारस्वत समाजात सांगून दवरलं. त्या तऱ्हेच क्रमान शिष्याची भावनाच आता दाखला जमा शिष्याची भावनाच गुरुला गुरुपद देते. तसले शिष्य मिळले म्हणून जर तुला खंत स्वामी खंत गुरु सुखावना म्हणताना सर्व प्रकारचे तत्व सौभाग्याची परंपरा आपण समजून योगा कर्मसु कौशलम ಕುಶಲತಾ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಮೈಂಡ್ ಯೋಗ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಸಮೂಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಬೇಕು म्हणताना ह्या 3 दिवसाच्याही अनुष्ठानांत सहभागी झाली वैदिक परंपरा ही असा तसेच आपतेष्टता गेले नव्याने सोयी आहे त्या वातावरणात भांबावून गेली भांबावून म्हणून संतोष पट्टारे संतोष पट्टीदार वातावरणात थोडे तऱ्हेचे म्हणजे विसंगत असे वातावरणही त्यांना दाखवून येते ना सर्व घरा ठिकाणवर आहे जेवणा मंडपा जैरचंदवर घेतली बरेच तांदळीचेही स्वास्थ्य असं घडईला काही संतोष व्यक्त झालेलो असं देव सगळ्यांनी अनुग्रह करणार जाऊन यज्ञभूमीतून सहभागी झालेले सश्रम काम केलेले योगदान दिलेलं अनेक गृहस्थ मंडळी जी असा सगळ्यांकही देव बरे घडवो विवेकानंदा विषयांत त्यांनी भरपूर मनान उरलेले आणि आम्ही ॲडिशन
ಹಂಗೆ ಪಡೋಣ ಸರಿ ಸಂತೋಷವೇ ಇದು ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ದೇವ್ सगळ्यांना इಬ್ಬರಿಗೂ सदा सुख संतोष क्षेमाभिवृद्धी समाज नांदतुरो देवचरणी आम्ही प्रार्थना करतात. आता सीता रामचंद्र विवाह मंगल कार्य संपादन घेऊन धार्मिक विधी बरीच समजती हा पुढे पाय पडता जरा प्रदक्षिणाक वाटच मग जरा प्रदक्षिणेत वचून पाय पडा आणि रेद्रा राबून पाय पडल्यावर पावता जेवणा वेळा भितर देवाला आरती जाता बरे मागीर जेवणा वेळून संपादन घेवचो पाय बरोबर 3 घंट्या पयलीं स्वामी हांकाना पर्तगाडी प्रयाण काडीन जाता पर्तगाडी 8 भितर पावतात स्वामी नित्य कार्यावळी स्वामी थंच्यान आनी 1.5-2 महिने पर्तगाडी मठकक्षेन रावतात स्वामी मठाची आडಳಿತ ही अಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಖ ಜನವರಿ 8 पर्यंतही पर्तगाडी मठांतू स्वाम्यान वास्तव्य जरुगलिದೆ.